प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर, वोर 15 ते 26 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 15 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तरी आसतना त्या लोकांतले कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताचे परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राजांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर ताचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें. हें हांव सांगता कित्याक बेल्जेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे पाटलावदार कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटच तीच तुमची न्हीद करतली. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावल्लेंच आसा. कोण एक बलिश्ट मनीस आपली सगळीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताच्याकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयाराचेर तो पातयतालो ती सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागानांत ती म्हजेर आड आसात आनी म्हज्या बरोबर पुजायनात ती शिंपडायतात. मेळो आत्मो परत येता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेळो ना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलां त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. आनी थंय ये जाल्यार तें झाडलेलें आनी नेटोयल्लें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावन अदीक नश्टे आनी 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा ताच्या आदल्या गोटी परस पाश्ट जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू त्या लोकांक आनी धर्माच्या लिडरा कडेन उलयतालो. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो देवाचें उतर शिकयतालो, देवाचें उतर परगट करतालो, देवाचो मोग दुसऱ्यांक सांगतालो कितलो देव आमचो मोग करता म्हणून. आनी ही सगळी शिकवण दिल्या उपरांत तो आतां तें उतर दाखयतालो कशे भाशेन देव आमचो मोग करता. अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो, लोकांक भलायकी बरी दितालो, जीं कोण कुड्डे आसले तांकां दोळे दितालो, जे भेरे आसले तांकां कान दितालो, मेलेल्यांक पोनोत जेवण करतालो, देंवचार बसल्यांचे देंवचार काडटालो, जीं बुकेन आसलेलीं तांकां जेवण दितालो. म्हणून जेजू जे शिकयतालो तें शिकूनच न्हय पूण आतां तें पवित्र आत्म्या उदेशी तें दाखयतालो देव कसो मोग करता तो. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार अशें घडलें की लोक थंयसर येतालो आनी सगलो लोक थंयसर ताचें उतर आयकोंक येनासलो कित्याक तांचे कडेन पवित्र आत्मो नासलो. म्हणटच लोक येतालो थंयसर अजापां पळोवपाक, फुकट जेवण खावपाक. पूण तांच्या मदें थोडो लोक जो शीस जावंक सोदतालो येतालो, ज्या भाशेन जेजूचे 12 शीस आसले, आपोस्त आसले. आनी त्या लोकां मदें फारिझ्यो आनी धर्मशास्त्री पासून आसले. पूण तांकां हें काम जे जेजू करतालो तें करूंक जायनासलें. म्हणटच ते आतां कितें करतात, ते म्हणटात जेजू आतां हीं सगळीं कामां, हीं सगळीं अजापां सैतानाचे पोदवेन करता, सैतानाच्या पावरान करता, सैतानाच्या अधिकारान करता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की सैतानाक हीं कामां करूंक जायना. सैतान येयला सगळें निसंडन करपाक, सैतान येयला सगळें वायट करपाक. सैतान आपल्या सैतान जो बसला ताका काडून वचचो ना. सैतान दुसऱ्या लोकांक बरो करचो ना. सैतान कुड्ड्यांक दोळे दिवचो ना. सैतान उपाशी लोकांक जेवण दिवचो ना. सैतान उपाशी लोकांक धरूंक सोदता. सैतान लोकांचे पाड घालूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, ते धर्माचे लिडर कुड्डे आसले
ताका एक कुड्डेपण असले म्हणजे ताका सगळे दिसताले सगळे संवसाराचेर पूण उतराची सजमणी नासली. म्हणजे जे जेजू कोत्तालो, मिलाग्री कोत्तालो, अजाबां कोत्तालो, ते पडून तांचे दोळे फुटलेले, कित्याक लोक आतां तांकां सोडटालो आनी जेजू फाटल्यान लागलेलो. म्हणून आतां ते जेजू कडेन येतात म्हणटा हो मनीस सोयतानाचे पदवेन देंवचार काडटा, वो सोयतानाचे पदवेन सगल्यो मिलाग्री कोत्ता, वो सोयतानाचे पदवेन सगळीं अजाबां कोत्तात. आनी भाव भयणीनो, आतां ते लोकांक सांगूंक सोदताले की जें काम जेजू कोत्तालो हें कांयच न्ही, हें कोणाकूच करूंक जाता, हें सोयतानाचें काम. आनी आतां जेजू तांकां सांगता सोयतानाच्या राजान थिंचर एकामेका मदें दुस्पट जायत जाल्यार ताजें राज फुडें जातलें ना, केन्नाच राज फुडें वचना. खंयच्या राजान एकामेका मदें झगडीं जायत जाल्यार, झूज जायत जाल्यार तें राज केन्नाच फुडें वेतलें, केन्नाच ना भाव भयणीनो. आनी तेच भाशेन आयज इग्रोज मातेन आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी खरेपणी देवाचें उतर परगट करून ही उतराची सजमणी मेळोवंक एकदम गरजेची. भाव भयणीनो, कितें जालां आतां आमी धर्मान बुडल्या. आयच्या काळाची इग्रोज मात धर्मान बुडल्या. आमी सगळ्यो वस्तू करता पूण आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर खरेपणी भावार्थ धरिनासतना आमी जियेता. म्हणटच हें करीत जाल्यार भाव भयणीनो, आमी खंयच्या धर्मा भाशेन धर्म करता. आमी सगळ्यो वस्तू देवस्पण, हे मागणे, खूब उतरां उलयता, खूब वस्तू आमी भायल्यान करता दोबाजो, पूण आमी भाव भयणीनो भावार्थान चलना. आनी जेन्ना आमी भावार्थान चलना, ताच्या जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिनासतना तें उतर आमी पाडिना, भाव भयणीनो आमचें निसंतन जातलें. कित्याक आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान नान. आनी आमी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी जेजूचेर आमी भावार्थ दवरपाक, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरपाक, तें उतर आमी पाडून खरेपणी आमचें जिवीत सारूंक एकदम गरजेचें. तर आयज खेरीत भाशेन आमी आयज आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आमी देवाचें उतर आमी दिसपट्या जिवन पाडूंक आनी करूंक सुरवात करुया. आनी तेन्ना भाव भयणीनो आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.